विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक आरक्षण दियात अशें गोमंतक गौड मराठा समाजान मागलां जाल्यार गोमंतक गौड मराठा समाजाचो मनीस फुडाराक मुख्यमंत्री जातलो आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकारान भविष्यवाणी सांगल्या. समाजातल्या वांगड्यांनी आत्मनिर्भर आदिवासींचे उदरगतीत योगदान दिवचें असो गोंय विधानसभेचो सभापती रमेश तवडकारान उलो मारलो. गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या 60व्या स्मृती दीस सुवाळ्यात तो उलयतालो. सभापती रमेश तवडकाराचो ह्या वेळार भोवमान केलो. ताणें सांगलें, आदिवासी समुदायाच्या वांगड्यांनी फुडल्या 5 ते 7 वर्सांत दरेका आदिवासीक स्वयंपूर्ण जावपाचें सपन पळोवपाक जाय. म्हणजे जो कोण करता त्या कोण मदत करता यश करता ताजीच खंय तरी करपाचे प्रयत्न चल्ले आसात ते थांबवचे आसात. आणि तितल्याच ताच्या सोडे वेळ सांगपाची धमक आसली आमच्या सगळ्यांमध्ये आसपाक जाय. नाजाल्यार मेळमीत रावली आसपाक जाय की अशा गॅरीमेंटाचे अशे वयले जावप जाय आणि समाजानुसार जावप जाय. ती धमक आसपाची गरज आसा. म्हाका ह्या समाजाचें भविष्य आसा भविष्य आसा. आज 50 वर्सां 100 वर्सां फाटले दीस उरले ना. आज हांगा सगळे कापासाचे लोक आसा. आज आमी कितें बरें कितें वायट जें आसा हाजेर तितकोच विचार करपाची धमक आसा. तितल्याच थाटपणान मांडपाची धमक आज आसा. हांव तें सांगता तुमकां आज ह्या विधानसभेच्या सभापतीन ज्यो अनेक गजाली हांव विचार केलो की त्यो त्या गोष्टीचो विचार उपयोग आमच्या समाजाच्या भल्यासाठी आमी कशें करूं येता हाजेर एक आमी सकारात्मक चिंतन केलें जाल्यार सेंट्रल ट्रायबल सप्लेन स्टेट्स ट्रायबल सप्लेन अन्य योजना आनी म्हाका दिसता ट्रायबल सप्लेन किंवा ट्रायबल हो विशयच आसा न्ही सेंट्रल आनी गोवा हाचे मातशें एक खतान आसा. तो जेन्ना लोकांक ताजो उपयोग जायना आनी हो उपयोग जर आमी करून आमी रडत बसचे पेक्षा आमी जर अशें जर आमी करपाक शकले जायत जाल्यार एक वंडर जावपाक शकता. आणि आमी अशें म्हणपाक येता की स्वाभिमानी जो आदिवासी आसा ताका स्वाभिमानी जगपाक आमी कशें शिकयतले म्हज्या भावाक आपूण जगपाक कशें शिकयतले. हांव आज जे म्हजें आश्रम स्कूल जो आसा न्ही ती देशांत मॉडेल शाळा हो कन्सेप्ट करता. म्हणजे आज तुमी संबंद देशांत गेले न्ही जाल्यार हांवें उबी केल्ली शाळा देशांतली वन ऑफ द बेस्ट मॉडेल शाळा आसा केवळ गोंयांतली आसा. आतां ह्यो गजाली करपाची धमक आमी आसलो जायत न्ही करपाची ताकद अशी लोक असतात जाल्यार आमकां कित्याक आमी रडत बसली. त्यामुळे ह्या समाजाच्या वर्धापन 60व्या वर्धापन की जे लोक अशा तरेचे निर्णय स्वता धरून आसा न्ही एका पांयार तांकां ओडपाचें खचीकरण करत आसा न्ही ताका तितल्याच तातडीन आमी तांकां शब्दांत सांगपाची गरज आसा. आनी कांय गजाल सांगले येता सांगले कांय फरक पडना जाल्यार आमी आमचे स्वताची एक अस्तित्व उबी करपाची ताकद जर आमचे आसता आमी कितें करचें. त्यामुळे आजच्या वर्धापन दिसाच्या ताकदींतल्यान म्हाका मेळ्ळें आमी अशें संकल्प करुया फुडल्या 5-10 वर्षांत किंवा वर्षांतल्यान सक्षम आदिवासी स्वावलंबी आदिवासी अशा तरेचो नारो आमी घेवन वचपाक शकतलो जाय. आनी आज म्हजे कडेन आशिल्लो ताचे विधानसभेचो सभापती बाबासानी ह्या समाजा खातीर 100% दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी त्या व्यासपीठावर बसले व्यक्ती असा हवे गणेश कामगार असा हवा असं नाही. आपल्यापैकी सुद्धा कोणी चालेल पण गौड मराठा समाजाचा मुख्यमंत्री व्हायला हवा आहे. कोण आहे हे नक्की आहे. गौड मराठा समाजाचा मुख्यमंत्री व्हायला हवा आहे होणार आहे हे नक्की आहे. हा शब्द म्हणजे या तोंडातून शब्द जाणारा शब्द हा विठ्ठलाचा शब्द आहे आणि देवी आपली साथेरी तो शब्द हातावर ठेवून सत्य करून देते. ह्या वेळार समाजाचो अध्यक्ष मधू गांवकार, सांवड्डेचो आमदार गणेश गांवकार, आदलो आमदार प्रसाद गांवकार, आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकार हजर आसले. ह्या वेळार विधानसभा वेंचणुकेत आदिवासींच्या आरक्षणाची मागणी फुडें आयली. जर पुराय भारतांत तांकां आरक्षण आसा जाल्यार तें गोंयांतच कित्याक ना असो प्रश्न फुडें आयलो. समाजांतल्या विद्यार्थ्यांचो तशेंच दोतोरांचो मानेस्ता हस्तुकी भोवमान केलो. आमचे भितर जे कितें मतभेद आसा ते विसरून फुडें जो पळय समाज आसा तो व्हडलो म्हणटा तो आमकां हिमालय गाठपाक मेळचो हो आमचो उद्देश आसा. त्याच बरोबर ह्या समाजाचे खुबशीं कामां म्हणटा ते आज म्हणटा ते आमी ताली लायल्ली आसा आनी ती ताली लायत आसतना आमचे रिप्रेझेंटेटीव आसा तिणी म्हणटा तो आमकां माये मुळाचो हातभार लावन
हो समाज कार्यरत करया अशें म्हणून आमकां चिंतले कडेन आसा. म्हणून आयच्या कार्यक्रमाक ह्या सोहळ्याक सगळे समाज बांधव जाता तितले म्हणजे ते मोठे संख्येन हजारांक आमकां हो कार्यक्रम बरे भशेन करून व्हरचो हो म्हणजे तो आमचो उद्देश आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक.